तू ही कॉपी घेना मरे धाडटा मरे हांव मरे. हां तशें न्हू तू सायन करून घेयना मरे तू फोन करता केन्ना 12:30 पुरकोच जेवणाक वयता तुमचे लोक हां काम धंदे काय ना रे आमकां तुमचो टायमींग कितें रे जेवणाचो 12:30च जेवणाक वयता आमी आसा हांगा हांव कॉपी घेवन येयला कंप्लेंट करपाक एकटो तरी आसा ह्या कॅबिनांत कोण आसा कोण ना वरां एक जावंक ना अजून हो एप्रेंटीस कोण आसा तो म्हणटा आपूण रिसिप्ट कॉपी घेयना हो आतां ह्या हेचेर कितें करपाचें हांगा आंधळे दळटा आनी कुत्रे पीठ खाता कोणाचे कोणाक पडलेले ना हे कॅबिन आसा हे कॅबिन रिकामे पोके हे आमचे वाळपयचे असिस्टंट इंजिनियर हे कितें सांगलें मागीर तुका हांवें कितें सांगलें रे हांव धाडटाली मरे. अरे डायरेक्ट आनी हे तुका फक्त रिसीव करून दी म्हूण सांगलें न्हू हेचेर विचारचें पडटा न्हू. ते हे कॉपी तांकां दी वयल्या कॉपीर फक्त सायन आनी स्टॅम्प मारून दी तेंकां पण विचारचें पडटा न्हू. हांव डायरेक्ट करून दितलो. तू बसला मरे खुर्चीर त्या ते आतां बाकी सगळे बाकीचे तू जागो आहा मरे चितो आहा मरे पूण हांव तुका डायरेक्ट मारून पण दितलो. तुका तू खुर्चीर बसयला मरे तेंच्यांनी हांव इश्ट करता. त्या खुर्चीर तुका कित्याक बसून गेले तर ते सकयली कॉपी तुमकां UC न्हू. हय हेचेर दी म्हाका हेचेर मारून दी आयज हांव वाळपयच्या PWD ऑफिसान गेल्लो रोड अँड बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन तेतून त्या ऑफिसराक रितसर लेखी कंप्लेंट दिवपाक गेल्लो की आमचो हो वेळसाचो रस्तो पाड जाला त्या रस्त्याची कितें हें कर म्हणून लेखी कंप्लेंट दिवपाक थंय गेल्लो ऑफिसान पावलो 12:40 फक्त एक एप्रेंटिसशिपाचेर एक भुरगो थंय तेंच्यांनी बसून दवरलो हांवें ताका लेटर दिलें ताका सांगलें बाबा तें लेटर म्हाका रिसिप्ट कॉपी करून दी म्हणून तो म्हणूंक लागलो ना आतां त्या ऑफिसाचो व्हिडियो हांवें फुडें धाडला तुमकां तितून एकटो मनीस थंय ऑफिसान जाग्यार ना 12:30च लोक जेवणाक वयता आमी जर लेट पावले जाल्यार करपाचें कितें आमी आमकां फुडें वाली कोण आसा काय ना थंय आंधळे आमी आमच्या सारक्या आंधळ्यांनी दळपाचें बसलेले आहा ऑफिसान त्या घरा कडेन सुशेगाद जेवणाक गेल्या 12:30च हेचेर कितें तरी एक्शन कोणी तरी घेवंक जाय न्हू मात तरी PWD मिनिस्टरान बी विचार करूंक जाय हेचेर आतां तुमीच सांगा कितें करपाचें तें